पंचायत लेवल जावं हेल्थ सगळ्याचे आमी हांगासर लोक जमोन हांगासर नारव्या रोडाचेर येयल्ले आहा जे दिवगाळी टू चोडन वयता तो हायवे आसा पळय त्या हायवे अशी जी ही घाण जाल्ली आहा ती पळोवन जावन तेजो जो वायट परिणाम जातलो तो आमच्या लोकांरूच जातलो आनी जे आमचे हे सगळे खरे शिकलेले आसा आयज प्रत्येक घरांसून कोयर व्हरपाक लागून लोक आमी पंचायतीन तांकां सगळे फॅसिलिटी दिल्ल्या सगळे हे दिल्ल्या पण तरी आसतना ते आपले जे घरा कडसून हांगा हाडून जो हो कोयर हाडून हांगा उडयता म्हणजे कोणूच ना हेजो हांगासर हे वाटेक कोण ना हेजो फायदो घेवन हे जे लोक आसा ते असो ही अशी घाण करता आनी हांव तांकां त्या लोकांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता आनी आयज तांकां सांगूंक सोदता की अशें करूं नाकात कारण आयज तुमी शिकलेले आसा आयज आमचें घर तसोच आमचो गांव तसोच आमचो देश अशें जर आमी आतां सगळ्याक जी जागृताय निर्माण जाल्ली आहा ती आमी क्लीन दवरप पण आयज म्हाका अशें दिसून येता आमी शिकून सुद्दां कांयच हेजेर कांय फायदो ना कारण ही जी अशी घाण करून दवरता आनी जी आयज पळयशीत जाल्यार दिवगाळी म्हणजे दिवगाळी सारकेल्या हितूर कोणूच लोक ना तशेंच ती चोडना म्हणजे हेजो फायदो घेवन तुमी जो हांगासर कोयर उडयता तेजेर आतां एक बरी स्ट्रिक्टली आम्ही स्वच्छता अभियानाच्या अंतर्गत आज आम्ही हांगासर स्वच्छता मोहीम दाखयली आसा खरें म्हणशीत जाल्यार वर्सान वर्स आमी स्वच्छता करीत आसा आनी करतले प्रश्न पडटा की कितली वर्सां आमी करतले आनी कितली वर्सां आमी असोच कोयर उडयतले पूण हो कोयर न उडोवपा खातीर आमी लोकांक भितर लोकांचें मन आमी स्वच्छ करपाक जाय लोकां भितर जागृताय करपाक जाय आयज खरें म्हणशीत जाल्यार शिक्षीत लोक जे आसा ते कामां वयतात आपली 4 व्हिलर घेवन येतात 2 व्हिलर घेवन येतात आनी आपल्या घरा सरभोंवतणी तांकां जागा ना कचरो उडोवपा खातीर आनी ते अशे पिशवेनी बांदतात जे भुरग्यां खातीर तेंचे यूज करतात बाकीचे जे मटेरियल यूज करतात ते हाडून रस्त्याच्या कुशीक उडयतात जंय अशे रावना तशे जाग्याचेर उडयतात आनी हांगासर ही आमची बरी सुंदर अशी न्हंय आसा त्या न्हंयच्या देगेर हाडून उडयतात आनी सबंद आमी पळयता चोडणा टू नारव्या मेरेन कितलीशीच हळशीक जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटात आनी खऱ्या अर्थान जाल्यार आमी तेंचें मन साफ करचें पडटलें आमी कितल्या वर्सां आमचे कोयर उडयतले आमी ते कोयर काडीत रावतले काय कितें आनी हाचेर कोणी तरी पेच भरपाक जाय आतां जशें तुकारामान म्हटलां तशें कोणाक तांकां तरी पनिशमेंट मेळपाक जाय पनिशमेंट